बांधकाम मळार काम करपी कामगारांक ई श्रम कार्डा वरवीं केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळचे खातीर तजवीज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। कामगार आनी रोजगार कार्यालया वतीन शेनवारा रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ई श्रम कार्डा वाटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। ह्या वेळार 170 असंघटीत कामगारांक मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी कार्डा वाटली। शुक्रारा आंतरराज्य दुचाकी चोरपी टोळयेक फातोर्डा पुलिसांनी अटक केली। हातूंत 2 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान 8 दुचाकी जप्त केल्यो। ह्यो सगळ्यो दुचाकी मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडा वयल्यान चोरयेक गेल्ल्यो। ह्या प्रकरणात आस्पाविल्लो दुबावीत चोर ब्रायन डेव्हिड स्वामी हो मूळ कोल्हापूरचो। ताणें ह्यो सगळ्यो दुचाकी चोरून गोंयांत तशेंच हेर राज्यांनी विकल्यो। गोंयांत ह्यो दुचाकी चोरून हरमल वाठारांत राबितो करपी बोगडोन आंताल ह्या रशियन पर्यटकाक दुचाकी विकतालो। देखून ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांनी ह्या दोगांकूय अटक करून तांचे आड गुन्यांव दाखल केला। राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुशींत येवपी टावराक नुव्या वाठारांतल्या लोकांनी पुराय विरोध केला। थळाव्या लोकांनी जिल्लो अधिकाऱ्याकडेन कागाळ केल्या उपरांत जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत बसका घेतली। ह्या बसकेंत जिल्लो अधिकाऱ्यान टावर दुसऱ्या सुवातेर बांदपाचो आदेश दिल्लो अशें एव्हर्सन व्हॅलीज हाणें सांगलें। थळाव्या लोकांकडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत आमी तांच्यो कागाळ नोंद करून घेतले। अहवाल तयार करून अधिकाऱ्यांक धाडटले अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक मनोज मळीक हाणें सांगलें। गोंयांत जखमी जाल्ली रानटी जनावरां सांपडलीं जाल्यार तांचेर उपचार करून तांचो जीव वाटावपाक लागपी हॉस्पिटल ना अशें म्हणीत पशु बचाव केंद्रान खंत उक्तायली। वन्यजीव दिसा निमतान गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत केंद्राचो वांगडी चरण देसाय उलयतालो। रानटी जनावरांचे सुरक्षेच्या विशयाकडेन गांभीर्यान आनी संवेदनशीलतायेन पळोवपाची गरज आसा अशें मत प्राणी मोगी तशेंच एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अध्यक्ष अमृत सिंग आनी स्क्वॉडाचे वांगडी चरण देसाय हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळींत संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडेन भासाभास करतना व्यक्त केला। जनावरांच्या सुरक्षे खातीर जे कायदे आसात ते खरपणान चालीक लावप तशेंच आपल्या वाठारांतली रानां सांबाळून रानटी जनावरांची रावपाची सुवात राखून दवरप जण एका नागरिकाची जबाबदारी आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायलें।
अंदूच्या शिगम्याक आता खऱ्या अर्थान सुरवात जाल्या। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिगम्याच्यो वेगवेगळ्यो परंपरा पळोवपाक मेळटात। अशीच एक परंपरा आसा ती म्हळ्यार धनगर समाजाची। पारंपरीक भेस घालून आपलो शिगमो घेवन दुसऱ्या वाठारांत वचपाची ही परंपरा आयज लेगीत धनगर समाजाच्या तरणाट्यांनी तिगोवन दवरल्या। पळयात सांगेच्या चिरेबांद वाठारांतलो धनगर समाजाचो हो पारंपरीक शिगमो। उत्तर प्रदेशातल्या मथुरा लागीं आशिल्ल्या नंदगांव आनी बरसाना ह्या दोन गांवांनी सध्या लठमार होळी नेटान चालू आसा। लठमार होळी म्हणल्यार बडयेन खेळिल्ली होळी। बरसाना हो राधेचो गांव म्हणून वळखतात, जाल्यार नंदगांव कृष्णाचो। एका पौराणिक काणये प्रमाण नंदगांवांत रावपी कृष्णाक आपली इश्टीण राधा आनी तिच्या हेर इश्टिणीक रंग लावपाचो आशिल्लो, मात कृष्ण आनी ताचेर हेर इश्ट बरसाना गांवांत दाखल जायना फुडें राधा आनी तिगेल्या इश्टिणींनी ताचेर बडयो मारून ताका धांवडावन घाले। हाचोच उगडास म्हणून हो सण ह्या दोनूय गांवांनी मनयतात। नंद गांवांतले दादले बरसाना गांवांत वतात आनी बरसाना गांवांतल्यो अस्तुऱ्यो मजा आनी खोशेच्या नादान दादल्यांचेर बडयो मारतात। एका सप्तका मेरेन हो लोटमार होळयेचो खेळ हे लोक खेळटात। खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या उत्सवांत विदेशी पर्यटक लेगीत वांटेकार जातात। मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय खाजन बांदाक पडिल्ल्या खावट्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी भावकय वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या। खावटे पडिल्ल्यान न्हंयचें उदक शेतांनी घुसता, देखून शेतां संकश्टांत आयल्यात। फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत खरीप मोसमांत भात लुवणीच्या वेळार हे खावटे पडिल्ल्यान भात पिकाची नाशाडी जाल्ली, तर आता न्हंयचें उदक घुसून मिरसांग आनी हळसाण्याचे मळे करपून वचपाचे वाटेर आसात अशें शेतकारांनी सांगलें। मजगतीं मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवाराक खावटे पडिल्ल्या बांदाची पळोवणी केली। शेतकारां वांगडा चर्चा करतना तांणी उपाय येवजण करपाचें उतर लेगीत दिलें। फाटले 8 दीस जाले मोरजेच्या कांचोळ वाड्या वयले नळ सुक्यार पडल्यात। नळांक नेमान उदक येनाशिल्ल्यान लोकांक पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। वाड्यार बांय आसा पूण बांयचें उदक पिवपा खातीर वापरपा सारकें ना। हेर कामां खातीर बांयच्या उदकाचो उपेग करतात। ही उदकाची समस्या केन्ना मेरेन सुटावी जातली असो प्रस्न थळाव्या बायलांनी उप्रासला। भाजप सरकार जुमलागिरीचे राजकारण करता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। शेनवारा पेडणेच्या तेरेकोल वाठारांतल्यान काँग्रेसीच्या हात से हात जोडो यात्रेक सुरवात जाल्या उपरांत तो उलयतालो। फाटलीं 9 वर्सां भाजपान दिल्ली आश्वासनांची याद करून दिवपाची गरज आसा अशें ताचें म्हणणें। ह्या हात से हात जोडो यात्रेक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी हेर काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी हाजीर आशिल्ले।
भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार कलाकार समाजाक सोपोवंक उठला. वरिष्ठ नाटककार राजदीप नायक हाणें विधान केला. काणी नव्या युगाची हे नाटक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर आधारित आसा. मुख्यमंत्र्यान ह्या नाटकाक पयली संमती दिली. ताचे खुबशे प्रयोगूय जाले. जेन्ना राजदीप नायक सांखळे विर्डी जाल्ल्या म्हादय वांटोवपाचे सभेंत वांटेकार जालो तेन्ना रोखडेच कित्याक ताचे नाटकाचे प्रयोग सरकारान आडायले असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन उपरासला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांचो तेंको कलाकार समाजाक सदांच मेळटा अशें राजदीप हाणें म्हणलें. रामनवमीचे निमित्त दिवन मुखार आशिल्लें विधानसभा अधिवेशन एका दिसान उणें करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी फोग काडला. ही अजाप जावपाची गजाल न्हय. बहुसंख्यांक भाजपा सरकारान विधिमंडळ तशेंच संसदेची फकाणां केल्या असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीन केला. जाल्यार रामच्या नांवान लोकांक फटोवपी ह्या मनशांक रामूच माफ करचो ना अशें म्हणीत आम आदमी पार्टीनूय तिडक उक्तायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला सुरू केल्ले पुलीस तंत्रज्ञान मिशनाचो वार खूब बऱ्या पद्धतीन चालू आसा. ह्या मिशना वरवीं पुराय भारतांतले पुलीस संवसारांतले सगळ्यांत बरे पुलीस करपाचो हेत आशिल्ल्याचें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान सांगलें. तशेंच दर एका नागरिकाची सुरक्षिततायेक प्राधान्य दिवपांतूच प्रधानमंत्र्याचें हीत आसा. देखून पुराय देशांतल्या पुलिसांक सशक्त करपाचो प्रामाणीक यत्न लेगीत सुरू आसा अशें अमित शाहान सांगलें. उण्याच कांय म्हयन्या भितर कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणुको जावपाच्यो आशिल्ल्यो. राज्यांतलें राजकीय वातावरण तापपाक लागलां. ह्या फाटभुंयेर भाजपा अडचणीत येवपाची शक्यताय आसा. कर्नाटकांतल्या सत्ताधारी भाजपाचो आमदार के मडल विरुपक्षाच्या चल्याक व्ही प्रशांत मडल वट्ट 40 लाखांची लाच घेतना लोकायुक्त पुलिशेन शुक्रारा रंगेहात अटक केल्या. आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार ही लाच घेवपाचें काम आमदाराच्या कार्यालयांतूच चालू आशिल्लें. ही लाच आमदारा खातीरूच घेत आशिल्ल्याचोय दावो करपाक चालू आसा. ही लाच घेतना रंगेहात अटक केल्या उपरांत आमदाराच्या घराचेर धाड घेतली, जातून ताका वट्ट 6 कोटींची रोख रक्कम ताच्या घरांत मेळ्ळी. ह्या सगळ्या प्रकरणा उपरांत आमदार विरुपक्षप्पा हाणें कर्नाटकाक सोप्स अँड डिटर्जंट लिमिटेडच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला. गोंयच्या दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्सांत वांटो घेवपी बोटी चलोवप्यांनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी वांगडा वचपाक न्हयकार दिलो. गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी आमकां आपल्या वांगडा व्हरपाचो यत्न करता. आमकां ताब्यान घेतल्या उपरांत दुसरे कंपनीच्या स्वाधीन करतले असो भंय बोटीच्या मालकांनी उक्तायलो. देखून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाक मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतले अशें थळावो आमदार मायकल लोबो हाणें सांगलें.
रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जाता। देखून ही कोयणी आता उणी करपा खातीर रस्त्यार हेडपी गोरवांक दिवचल गोशाळेन व्हरून वास्को वाठार हेडपी गोरवां पासून मुक्त करतलो अशें आश्वासन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिलें। शुक्रारा वास्को वाठारांतल्या कांय हेडपी गोरवांक दिवचलच्या गोशाळेन व्हेल्या उपरांत आमदार उलयतालो। पारसे वाठारांत भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून रस्ते खणिल्ले। केबलाचें काम पुराय जावन लेगीत रस्ते दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक धुळाचो त्रास जावपाक लागला। उदकाची पायपलायन फुटून कितलेशेंच उदक इबाड जालें। देखून थळाव्या लोकांनी रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्या। मोर्जेच्या कांचोळ वाड्यावयलो लायटीचो खांबो धोकादायक अवस्थेंत आसा। वीज खात्यान एकाच वीज खांब्यावयल्यान सुमार 29 वीज कनेक्शन दिल्यात। ताका लागून खांब्यावयल्यो केबल्स लमकळटात। खांबो वांकडो जाल्ल्या कारणान थंयच्यान वचपी लोकांक ताचो आतां धोको निर्माण जाला। देखून पंचायतीन आनी वीज खात्यान हातूंत लक्ष घालून दुरुस्त करून घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। प्लास्टिक टाळात आणि सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शेनवारा विद्यार्थ्यांनी दिवचले शारांत रॅली काढली। दिवचल आणि सत्तरी तालुको स्काउट अँड गायड असोसिएशनाच्या वतीन आयोजित केल्ले हे रॅली शांतादुर्गा राधाकृष्ण आणि अवरलेडी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। शुक्रारा साखळी कारापूर देवस्थानाचे रवळनाथ भूतनाथाचे तरंग गांवागांवान भोंवून तिस्काच्या सती देवळान पावले। ही तरंगा 27 तारखेक भायर सरिल्ली। ती निमाणे शेनवारा कारापूरच्या शांतादुर्गा देवळांत व्हरतले। ही तरंगा गांवांतल्या दर एका घरांनी वचून लोकांक आशीर्वाद दितात। तशेंच मार्चाच्या 6 तारखेक गडे जातले। शिगमो रोमट अशे जायते पारंपरीक खेळ लेगीत जातले। 8व्या दिसा कारापूरच्या श्री शांतादुर्गेचो कळस नारायण देवळांतल्यान भायर सरता। देवीचो कळस असोच गांवागांवांनी प्रत्येक घराघरांत भोंवडावप जातलो। त्या उपरांत नश्ट पाडव्या दिसा देवीचो कळस परतून देवळांत व्हरतले अशी माहिती गांवकारांनी दिली।
मांद्रे नायकवाडो वाठारांतले सरकारी प्राथमीक विद्यालय आनी पालक शिक्षक संघ हांच्या जोड पालवान बाजार डे हो उपक्रम राबयल्लो। या बाजार डेचे उक्तावण मुख्याध्यापिका सुचित्रा केरकर हांच्या हस्तुकी जाले। विद्यार्थी फकत पुस्तकी ज्ञान, वर्ग अध्यापन ते गृहपाठ आणि परीक्षा हे फासकेंत रावनासतना विविधांगी शिक्षणीक आणि सहशी शिक्षणीक अनुभव घेवंक शकतले देखून अशो उपक्रम घडोवन हाडटात अशें मुख्याध्यापिकान सांगले। भुरग्यांक प्रत्यक्ष वस्तू विनिमय, खरेदी विक्री, चलन नोटी, नाण्यांचो वापर, वस्तूंचे दर, फायदो लुकसाण आणि संकल्पना प्रत्यक्षांत अनुभव घेवपाची शाळेन उपलब्ध करून दिल्ली। पहिली ते चौथे मेरेनच्या कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी ह्या उपक्रमांत वांटो घेतिल्लो। नवयुग निकेतन शाळेंत विज्ञान प्रदर्शन घडोवन हाडले। मुख्याध्यापक श्रीमती बिंदू कोटेचा हांच्या फुडारपणा खाला वार्षिक पद्धती प्रमाण हेवूय वर्स नवयुग निकेतन शाळेंत हे विज्ञान प्रदर्शन घडोवन हाडले। तशेंच भुरग्यांनी व्हडा उमेदीन आनी निपुणतायेन विविध प्रकल्प करून हे प्रदर्शन यशस्वी केले। या प्रदर्शनात व्हडा संख्येन भुरग्यांच्या पालकांचोय प्रतिसाद लाभलो।